मात्र व्हडले ताळे मारून तिचे स्वागत करते. तिच्या बरोबरच आता आम्ही श्री गोकुळदास कांदोळकर पंच मेंबर शिरसाई पंचायत आणि भावी सरपंच यांचे आता गोवा फॉरवर्ड पाटील रितसर प्रवेश करतील. तसेच शिरसाई पंचायतीचे पंच श्री आनंद टेमकर हांचोय आता गोवा फॉरवर्ड पार्टीत रितसर प्रवेश जाता. सध्या आम्ही फक्त तिघांचंच करता जाईल. बाकी सगळे दाखल्यात गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे दाखल्यात आसात गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे मेंबर. सगळ्यांनी आणि एकदा वडल्या ताळी मारून त्यांचे स्वागत करते. आता मागचा शिरसाई पंचायतीचे पंच मेंबर आणि भावी सरपंच शिरसाई पंचायत गोकुळदास कांदोळकर आणि आपले दोन उत्तर सांगतील. फोटो काढला आमचे माणीस हांगा सगळे तुम्ही जमलेले आहात आणि किरण भाई तुम्ही सगळ्यांनी सपोर्ट केला. आयज दाखोवन दिता आजून पासून जे जेन्ना BJP आसले तुम्ही ताका सोडूंक ना. आयज जे लोक तेज्या वांगडा आहा तशे रावल्या आनी आयज विजय सर देसाय आयज एसामनीन फक्त तेजोच आवाज आसता. तेणी कितें तरी आमच्या गोंया खातीर करतलो म्हण आमी चिंतले 15 वर्सां हांव पंचायतीन आहा. सगळें कितें आसता हें सगळें एक्सपिरियन्स आसता पळय तेजेर सगळें अवलंबून आसता. आयज हांव गोवा फॉरवर्डीन येयलां कित्याक येयलां लोकांचें बरें चिंतपाक. आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आमी खूब जाण आमकां कितें सांगू आमी सगळ्यांनी कांय दाखपाचें ना. जेन्ना तुमकां एक्सपिरियन्स मेळटलें आयज तुमकां एक्सपिरियन्स मेळ्ळा खंयच्या BJP पार्टीचे. ह्या किरण कांदोळकरान जितलें BJP केलां पळय तेंच्यांनी ताका कितें केलां हें सगळें खबर आहा आमकां. आयज जे एसामनीन आवाज उठयता विजय सर देसाय आमी ते स्टडी करूनच 15 वर्सांचे कारकिर्दीन आमी पंचायत चलयला. आमकां सगळे गांवचे खबर आहा. गांवान आमी एक्सपिरियन्स केला. जो मनीस तुमी सांगता तितले आयकतले. आयज ते लोक BJPन येयलो म्हणून ते आमदारा कडेन आयज जाला पळय ते BJPचे कार्यकर्ते ना. ते खंयचे हाडटा काँग्रेसचे पार्टीचे लोक हाडून तो आपली मिटींग घेता आनी आमी इतले आयज जमल्या ते किरण कांदोळकराचे BJPन आसले तेच लोक किरण कांदोळकर हाडला. आनी ह्या फुडें किरण कांदोळकराची बायल कविता कांदोळकर ही निवडून येतली ही आमकां डेफिनेट खबर आहा. आनी आमी जे आमी काम करतले आमचे डिसिजन आसतले फक्त ताका निवडून हाडपाची कशी हाडपाची ते आमचे कार्यकर्त्यांचेर आहा. आयज थोडेशे लोक येयले कित्याक सगळ्यांक हांगा जागो पावलो ना म्हणून आमी आयज जमल्या. हांव पासून येयलां हे किरण भाई सारकें खबर आहा. आनी आमी गोवा फॉरवर्डीन एंट्री मारल्यार सगळे फुडले विचार करून फाल्यां जर कॅपेबल CM आहा तो विजय सर देसायूच जातलो.
विजय सरदेसाय जेन्ना BJPन गेलो तेन्ना त्यांनी 2 मंत्री घेतले आपूण पर्रीकराच्या टायमार 2 मंत्री घेतले ते फुडले कितें आहा ते फुडले येयले काँग्रेसी हेवटेन येयले ते गेले ते हे स्वार्थी मनीस की आयज जर तुका सोपोवपाक जाल्यार ते काँग्रेसचे हे पर्रीकर आसलो जाल्यार ही गजाल जावची नासली हे आमकां खबर आहा त्या खातीर हे BJP पार्टीक आमी कितें तरी दाखोवंक जाय आमी तुमच्या फुडें ही कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी तुमच्या फुडें फक्त तकली सकयल घालचे ना म्हणून हांव येयलां भितर फक्त तांकां दाखोवपाक सगळी आश्वासनां फटींग जाली आयज पासून आमी आहा जे किरण कांदोळकरान 5 वर्सां लोकांक धान्य दिलें जाल्यार आयज ही पार्टी आतां खंयसून देल लिस्ट आनी सांगता तुजो मोबायल नंबर दी आनी आधार कार्ड नंबर दी फोन मारपाक तो ह्या वर्सा येयला पयलीं 5 वर्सां पयलीं गेल्या 5 वर्सां किरण भाईन गेले तेन्ना कोणाचो मोबायल नंबर घेवंक ना आनी कोणाचो आधार कार्ड घेवंक ना हे तुका येयला पळय वयरसून खंयची दिता लायट फुकट दिता ना तेंचे कडेन लायट फुकट येवंक जावपाची ना आनी हे शक्यच ना आनी ह्या फुडें आमी सगळे विचार करून सगळे जाण एक मतान फक्त आपली आपली वोटींग काउंट करपाचें आनी खंय कितें करपाचें पळय ते सगळे तुमचेर आहा आयज तुमी कार्यकर्ते जर सारके आहा म्हणून आयज इतली गरज जाली कित्याक तेणी जें काम केलां 5 वर्सां पयलीं तें म्हाकाय कळटा हे एका आमचे आम आदमीक कळचें ना ते एका नंबर घेता आनी कितें ग्रोसरी दिता 5 वर्सां हेणीच जेन्ना दिला तेन्ना कोण आसले हांगा कोणूच नासले आनी तेणी BJPन जितलें काम केलां पळय आमकां वायट दिसता आमी सांगता किरण कांदोळकराक तेंच्यांनी काँग्रेस वाले भितर येयल्यान एका कितें केलां आनी विजय सरदेसायक आमच्या कितें केलां तें आमकां खबर हे फक्त ह्यो प्रश्न धरून तुमचे कडेन कोणूय यो BJP यो आप आमी यो नाल्यार आनी खंयचे यो एकूच सांगपाचें आमकां तेजो मोग आहा आमकां आमच्या हेतून विजय सरदेसाय निश्चित निवडून येतलो किरण येतलो आनी आमचो भावी कविता येतली आमचे 3 सीट नक्की जाले आनी फुडें येतले पळय ते कार्यकर्ते उतर येतले इतलें सांग हांव तुमकां देव बरें करता आनी म्हाजी विनंती करता धन्यवाद गोकुळदास हांव उद्या स्वागत करता आसतना आमचे पत्रकार बंधू आनी मिडिया हांचे स्वागत करपाक विसरलो रागार जावचें न्ही तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आतां फुडल्या सुवातेर आमची जी आज गोवा फॉरवर्ड पार्टीन जिणे प्रवेश केला कविता कांदोळकर हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी 2 शब्द सांगचे श्री शांतादुर्गा कांदोळकरी गाद्रेश्वर प्रसन्न तशेंच वेताळ माऊली आनी आमचो राष्ट्र ब्राह्मण हेंकां सगळ्यांक तशीच आमची होली विक्ट्रीचर हेंकां सगळ्यांक नमन करून आयज तुमचे साक्षेन तशेंच हांगसर गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय तशेंच फातोड्डेचे आमदार तशेंच BJPचे तशेंच किरण कांदोळकर कार्यकारिणी अध्यक्ष गोवा फॉरवर्डचे हे सगळे मानेस तशेंच म्हजे पत्रकार बंधू आयज घुसपोंक जाता कित्याक आयज शॉर्ट टायमार इतले उपस्थितीन आमचे लोक हांगसर जमलेले आसात ते पळोवन खरेंच म्हज्या दोळ्यांतून दुकां येतात हे लोकांनी आमकां केन्नाच सोडूंक ना जर BJPन आमकां भायर उडयले किरण कांदोळकराक जाल्यार थिवे वाठारांतल्या लोकांनी आमकां केन्ना साथ सोडलो ना हे पळोवन खऱ्यांनीच म्हाका दोळ्यांतून भरून येयलें काळीज म्हज्या भरून येयलें त्या खातीर हे मुखाचो नांव कसो जालो दुसरें म्हणजे हांव हांगसर तुमचे साक्षीन सगळ्यांचे गोवा फॉरवर्ड पक्षान हांवें प्रवेश केला आयज पयलें म्हणचे हांव क्लॅरिफाय करता की आमकां कितें म्हणटा राजकारण करता म्हणटा आमी 2 टिकेटी गोवूय हेचेर ऑर्डणे बसता तशीच बायलोय हांगसर बसयता घरचें राजकारण करता म्हणटा
आमी घरचें राजकारण करिना. क्लॅरिफाय करता तुमकां. पयलें म्हणजे 2007 जेन्ना किरण कांदोळकर अपक्ष म्हणून बसलेलो तेन्ना तेणें 1350 मतां काडलेलीं. तेज्या मागीर हांव बसलें 2010 इंडिपेंडंट ZP इलेक्शनाक. तेन्ना म्हाका 4,500 सुमार अशी मतां पडलेलीं. तेज्या मागीर 2012 किरण कांदोळकर BJPचे तिकेटीर निवडून येयल्लो. तेज्या मागीर जिखून येतकीर मागीर 2017 तांकां पराभूत जालो ह्या कारणान की आमचे कार्यकर्ते थोडेशे खंय तरी फाटीं पडले. आनी हे सगळें हांव कार्यकर्त्यांचेरूय घालिना, ह्या BJP वाल्यांनी आमकां उडयल्यात म्हणून हो सीट आमचो पडलो. नाल्यार आज किरण कांदोळकर पडचो नासलो. दुसरें म्हणजे जेन्ना 2017 पराभूत जातकीर पैडणचे लोक हांगसर येयले, खुबशे लोक येयले आनी तेंच्यांनी एक मिटींग मागली हांगसर किरण कांदोळकरा कडेन. तेणें अपॉयंटमेंट दिलो. त्या लोकांनी सांगलें की बाई हे फावटी तूं आमकां हयडण्यान जाय. आमकां आयलो भायलो कोण नाका, आमकां गांवचो भुरगो जावो. त्या कारणान आमी तुका हयडण्यान व्हरतले, हयडणचो सीट आमी जिखून दितले म्हणून. त्या प्रमाणे आमच्या थिवेच्या कार्यकर्त्यांक आमी आपोवन हाडले. बाबा असो असो प्रश्न आसा, कितें करया आमी. आपूण थिवेकारांक कसोच सोडूंक शकना. त्या उतराक तुमचे मदलो कोण इच्छूक आसा जाल्यार तुमी सांगचो म्हणून. कार्यकर्त्यांनी आमच्या थिवेच्या सांगलें ना, आपूण आमकां इच्छूक आमी दुसऱ्याक आनी कोणाक हें करना. तूं कविता कांदोळकराक तूं रावलो, कविता कांदोळकर रावली जाल्यार आमकां पडटा, आमी तिका जिखून हाडटले. तेन्ना ZP इलेक्शनाक उबे आसले तेन्ना कोविडा खातीर हांव इलेक्शन जावंक नासलें. तेन्ना किरण कांदोळकरान सांगलें तशें तर बरें आसा, आपूण प्रश्न बाकीच्या लोकांक मदीं व्हरतलो. थिवे वाठाराच्या प्रत्येक अशे थोडे थोडे कार्यकर्त्यांक लोकांकूय मेळोन आमी विचारलें कितें करया बाबा आमी. तेंच्यांनी सांगलें बाई तूं वच हयडण्यान, आमी कविता कांदोळकराक हांगसर जिखोवन दितले आनी आमी हो सीट हाडटले. कित्याक 2 सीट हाडले की आमची ताकदूय वाडटा. विजय बाबाचे हातूय बळकट जातले म्हणाले. तेकाय विधानसभेत बरो योग मेळटलो. ह्या कारणान आमी राजकारण घरचें राजकारण करिना. हांगसर लोकांचे सहमतीन, आमच्या कार्यकर्त्यांचे सहमतीन, तशेंच वोटरांचे सहमतीन हें आमी पावल मारलेलें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा जे लोक जे आमचे कार्यकर्ते आसा, जे वोटर आसा, हो सीट निश्चित जिखून दितले. हें आयज तुमी दाखोवन दिल्लें आसा आमकां. आयज तुमकां खबर आसा थिवेचो आमदार जो आसा हो खंय लिपलेलो आसा हो कोणाक खबर ना. हांगसर हें येयलें, वादळ येयलें हेचें, तेन्ना हो आमदार खंय आसलो. हांव सगळ्याक ZP ह्या मतदारसंघात म्हाज्या लोकां खातीर भोंवता जाल्यार हो घरा कडेन न्हिदला आनी मागीर येता आनी सांगता आमकां हांगसर तिच्या वांगडा तुमी कशें भोंवता. ऑफिसरांक धमकायता हांगसर. हेंकां संवयच जाल्लें आसा ऑफिसरांक धमकावप, तेंच्यो बदल्यो करप. कार्यकर्ते जर मातशे हेचे सरकारी नोकर आसत बी जाल्यार तेंकां तूं खंय भोंवता रे, यो ट्रान्सफर मारता तुजी. असली राजकारणां हें करतात. आमचे लोक थिवेकार तेंकां उत्तर दिवपाक सक्षम आसा आनी हांव जाणा ते कोणाक भियोवचें ना. हो सीट आमी 110% जिखोवन दितले. हांव ह्या तुमच्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर सांगता सगळ्यांका. दुसरें म्हणजे भुमिपुत्र बील जें हाडलेलें आसा, आमच्या शिरसाय गांवांनूच इतली कमीदार घरां जी शिरसायच्या हेचेर आसा तेंचो आजून प्रश्न सुटावो जायनासतना हे खंयचे भुमिपुत्र बील घेवन येयल्ले हांगसर आसा. एका दिसान हाडटात, एकाच दिसान तुमी तेजें डिस्कशन कांय ना, लायतात एका चालीक तुमी. हें कसलें राजकारण. कोणाक फटोवंक येयल्यात तुमी हांगसर. लोकांक फटयतात तुमी. कित्याक तुमी मतांचें हें करपाक लागून हें बील हाडलेलें आसा. विधानसभेन तेजें डिस्कशन जावपाक जाय आसलें. आमचे आमदार मंत्री आमचे जे आसा ते सारके तांकां उत्तर दिवपाक ताट पर्यंत खंबीरपणे उबे रावल्ले असले. हेंच्यांनी ना डिस्कशन घेता. हो CM आतां पान बदलता ना म्हणटा आमी भुमिपुत्राचें नांव चेंज करता. हें कसलें डिस्कशनाक घालिनासतना तुमी भुमिपुत्राचें बी हें म्हणटा आतां आमी इलेक्शन हेचें परत सेशन घेता. केन्ना सेशन घेतले. तांकां सेशन घेवपाक हें मेळचेंच ना फुडलें.
लोकांचे श्राप लागतलो हांकां हे जे भुमिपुत्र बील जे हाडला आमी म्हणटा करी नाका न्हू करा तुमी कायदेशीर कितें आसा तें करात लोकांकूय न्याय दियात खुबशीं घरां आमची वाठारांनी आसात ती पंचायती वाठारांनी आसा ती सगळींच घरां लिगल आसता अशी ना आपले परेन आपलो आसरो जाय म्हणून हे लोक बांदतात आनी खऱ्यांनीच हे घर जेन्ना बांदता तेन्ना खूब लोकांक मेहनत घेवची पडटा ही घरां कायदेशीर जावपाक जाय पण योग्य पद्दतीन जावपाक न्हू हे भुमिपुत्र बील हाडून 30 वर्सां जे आसा तांकां सगळ्यांक लिगलायज करप हे खंयच्या कायद्यान बसता तें आमकां खबर ना हांव एकूच तुमकां आश्वासन दिता आमच्या सगळ्यांच्या वतीन किरण कांदोळकराची विश्वास तसोच म्हाज्या कार्यकर्त्यांचो मान हो केन्नाच सकयल घालूंक दिवचे ना हेंच सांगून तरी आतां आमी फुडें गोवा फॉवर्ड व्हरया आनी थिंगा आमची फॉवर्ड व्हरया जाता तितली हेच्या फुडें विधानसभेन तुमी धाडटले ते म्हाका विश्वास आसा त्या प्रमाणे आमी फुडली मागीर आमची बरे तरेन कामां आमची जातली धन्यवाद भावी आता मात्र गोवा फॉवर्ड पार्टीचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री किरण कांदोळकर हांणी आपली 2 उतरां सांगची आयच्या कविता कांदोळकर हांच्या गोवा फॉवर्ड प्रवेशाच्या निमतान व्यासपीठार गोवा फॉवर्डचे अध्यक्ष तशेंच फातोर्डेचे आमदार आनी आदले डेप्युटी CM बाब श्री विजय सरदेसाय तांची घरकान्न सौभाग्यवती उषा सरदेसाय गोवा फॉवर्डचो वायस प्रेसिडेंट बाब दुर्गादास कामत सेक्रेटरी बाब संतोष कुमार सावंत तुमचो गोवा फॉवर्डचो पेडण्याचो नेतो बाब जितेंद्र गांवकर आयज जेंच्यांनी गोवा फॉवर्डान प्रवेश केला आनी तुमकां आश्वस्त केल्या ती आमची ZP मेंबर कोलवाळे ZP मेंबर कविता कांदोळकर आमचो सरपंच बाब राहुल फट्टे कामुर्ले सरपंच बाब विशाल नाईक नादोडा सरपंच सौभाग्यवती मधुरा मधुरा मांद्रेकर असनाडा सरपंच सौभाग्यवती रोशनाली गवळेकर सिरसय सरपंच बाब दिनेश फट्टे TV सरपंच बाय शर्मिला गडेकर पंच माया हरमलकर डेप्युटी सरपंच शमिका फट्टे तसेच डेप्युटी सरपंच छाया बिचोलकर आमचो आयज प्रवेश केल्लो आनी धडाडीन उडयलो बाब गोकुळदास कांदोळकर आतांचो पंच आदलो सरपंच आनी फुडलो सरपंच तसोच बाब देवेश रेडकर आमचो संदीप नाईक संदीप कोवडणकर श्याम वायंगणकर मायकल फेर्नांडीस आमचो लिओ पिरेरा तशेंच सिद्धी शेडगांवकर विश्वजा हळदणकर हांगासर सकयल वल्लभ फट्टे जागो कमी पडलो वल्लभ फट्टे श्रीकांत मांद्रेकर बाब आनंद तेमकर आमचो प्रवीण बुगडे शैलेश साळगांवकर बाबू नाईक बाकीचे हेर सगळे कार्यकर्ते पत्रकार बंधू इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तसेच प्रिंट मिडिया तुम्ही सगळे हांगासर जमलेले कार्यकर्ते म्हजे कडेन जर बऱ्यापैकी कार्यक्रम करतले जाल्यार हांगासर एक स्टेज आहा पूण आमकां हांगासर हो कार्यक्रम करचो पडटा भटान गेल्यार अमास नाजाल्यार पुलाव BJP वाले कितेंय करूंक शकता एअरपोर्टार गर्दी घालूंक शकता साखळे CMच्या बंगल्या भायर 5000 लोक जमोवंक शकता तांकां कोविड लागना तांकां SOP लागना तांकां बाकीच्या लोकांकूय कोविड जायत म्हणून मातूय भंयूय दिसना पूण म्हाका दिसता हांव भियेता कोणाक ह्या BJPच्या सरकाराक न्हू हांव भियेता म्हाज्या लोकांक त्रास जायत म्हणून म्हाका हुस्को आहा म्हाज्या लोकांचो ताका लागून आमी हो मोठ्या प्रमाणान ना करता एक थोड्याशा लिमिटेड लोकांक आपोवन
हो पक्ष प्रवेशाचो कार्यक्रम दवरलेलो आहा. म्हाका दिसता ज्या कार्यकर्त्यांक आयज हांगासर आपोवंक ना ते आमकां सोजमोन घेतले. कारण पॅन्डमीक आसलेल्या कारणान आमी थोडीशी काळजी बाळगूंक जाय. ना की साखळे जशें म्हणटा सीएमाची बायल सांगता जमलेले 1,500 लोक थंयसर आनी ते खंयचे हाडलेले फॅक्टरींतले सोडून हाडलेले. फॅक्टरीवाल्यांक सांगले तुमी इंडस्ट्री बंद करात आनी लोकांक धाडात. कित्याक काँग्रेसचे 100 कार्यकर्ते गेल्ले. काँग्रेसचे 100 कार्यकर्ते कित्याक गेले? कसली तरी एक ताका सद्बुद्धी येवची म्हणून सीएमाच्या दारार गेल्ले. आनी ते 100 कार्यकर्ते वचपाकूय कारण आसले. तेंचे कडेन सुबेज आसतले पूण ते लिमिटेशनान गेल्ले कित्याक पॅन्डमीक चालू आहा. पूण बीजेपीन सगळ्यो सांखळेच्यो फॅक्टरी सोडपाक लायल्यो. फॅक्टरी सोडपाक म्हणजे कळ्ळें तुका? वयर बिनानी आनी सगळ्यो त्यो लँडमार्क बी आहा न्हू तांकां धमकी दिली अशें करून चल ती सोडात आनी हांगासर धाडात विरोध करपाक. ते भुरगे सांगता आमकां कांय खबरूच ना म्हणटा सीएम के बंगले पे जाना है. ह्यो गजाली घडलेल्यो आहा. अशें करून लोक जमयतात. हांव नकळो मागीर एअरपोर्टार कसले जमयल्ले ते. पूण एक वायट गजाल हांव बीजेपीन तुमी हांगासर खुबशे जाण बीजेपीन काम केल्ले हांगासर दादी सारकिल्लो आहा. बाकीचे हेर खूब हांगासर सिनियर कार्यकर्ते म्हाका दिसता. आनी म्हाका त्या टायमार अभिमान आसलो तुमकांय आसलो. अटल बिहारी वाजपेयी आसत, प्रमोद महाजन आसत, बाकीचे हेर लिडर आसत, आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर आसत. हांची तत्वां हेंच्यांनी पांयां तुळून उडयल्ली आसा. ज्या तत्वांक लागून आमी पार्टी वांगडा असले ती तत्वांच उरली ना. हेचे कारण म्हटल्यार हेचे उदाहरण म्हटल्यार पॅन्डमिकान उणे 3,200 सुमार लोक ह्या वर्सा भितर मेल्ले आहा. आनी सरकारीच्या हलगर्जीपणाक लागून मेल्ले आहा. हे तेंच्या स्वताच्या डिनान, तेंच्या स्वताच्या दोतोरान, स्वताच्या मंत्र्यान हे मान्य केल्ले आहा. हायकोर्टान एफिडेविट दिल्ली आहा. आतां डीन कितें फुकट फटीन उलयतलो हायकोर्टान? लॅक ऑफ ऑक्सिजन. रातच्या 2 ते 4 5 संक मरताले लोक. आमच्या भितूरले बरे कार्यकर्ते ना जाल्ले आहा. गोंयभरचे अशे 3,200 लोक मेले. फाटल्या दिसांनी तांकां वादळ येयले. मदीं लायट नासली 5-6 दीस ती सोडून घाल. पूण वादळ येयले हांगासर उदक भरलें. हे वार्षिक भरता आमकां आतां संवय जाल्ली आहा. पूण हें उदक हे फावटी फक्त शापोरा रिव्हरीक न्हू तर गोंयभरच्या वेगळ्या वाठारांनी उणे 5,000 घरांक लुकसाण जाले. लोकांच्या घरांतले उदक भायर वचोंकूच नासले. लोकांनी उदक भायर वचोंक ना ते सोड, लोकांनी आपल्या घरांतलो चिखल साफ करूंकच नासलो की थंयसर एक तेंचो अध्यक्ष येयलो बीजेपीचो नड्डा. आमकां हाडात तुमी अध्यक्षाक, हरकत ना. तुम्ही अध्यक्षाक हाडात, तुमी इलेक्शनाची तयारी करात, इलेक्शन बेगीन जावपाचें आहा हें सगळें आमकां खबर आहा. आमची तयारी आहा, तुमी हाडात. पूण काल उदकान लोक बुडल्या. उदक लोकांच्या घरांतले भायर वचोंक ना आनी हे ढोल ताशे घेवन लोकांची फकाणां करता. आनी ताका लागून म्हजो एक बीजेपीक हो प्रश्न आहा. हीत काय कितें ही पॅन्डमिकान मेल्ल्या लोकांक श्रद्धांजली तुमची? हीत काय कितें बीजेपीची संस्कृती? खंय वयतले तुमी? आनी ताका लागून आतां ते कविता कांदोळकर म्हणटाले की भुमिपुत्र बील. आमचो भुमिपुत्र बिलाक विरोध ना. पूण जे तरेन बील हाडला हांगासर बरे कोंबड्याचे गांवकार बसलेले आहा. शेरवो बाब बसलेलो आहा. बाकीचे गांवकार आहात हांगासर. वेस्पिटारूय गांवकार आहात. तांकां सगळ्यांक खबर आहा कोड ऑफ कोमनिदाद जो आहा. म्हाका खबर आहा हांव विधानसभेत सदांच बेकायदेशीर घरां कायदेशीर जावची म्हणटालो हांव. आमचे सिरसाई बागान आसतली, थिवे बागान आसतली, बाकीच्या हेर वाठारांनी गोंयभर आसतली. जी आमची गोंयकारांनी घरां बांदलेली आहा ही कायदेशीर जावची असो म्हणून हांव सदांच विधानसभेन उलयतालो. म्हाका त्या टायमार पर्रीकरान सांगलेलें की सद्या आमी जी इलिगल घरां जी आहा आपल्या स्वताच्या जाग्यान आहा ती रेग्युलरायज करया. आनी अशें म्हणून 2014 एक कायदो संमत जालो. कायदो संमत जातना बील येयलें. वेगळ्या विरोधकांनी त्या टायमार विजय विरोधान आसलो, बाकीचे विरोधान आसले. हेंच्यांनी सूचना केल्यो की हें बील जें आहा हें सारकें ना. पर्रीकरान काडलें आनी सिलेक्ट कमिटीक घातलें. विधानसभा जी आसता ही कायदे हाडपाकूच लागून आसता, कायदे बदल करपाक लागून आसता, आनी कायद्यान कांय नवीं समीकरणां घालपाक लागून आसता. पूण आनंद फानंद कशेंय हाडप ते सकाळीं फुडें 4 बील दिवप आनी सांजचे वचून पारीत करप हे अशें विधानसभेन जायना. प्रत्येक विरोधकाक आपापले विचार मांडपाक
अधिकार असता आणि तो अधिकार कोण काढून घेवपाक शकना. आणि हेजे वयरसूनच कळटा हेंच्यांनी जी बिलां ही पास केल्ली, ही बिलां आयज मुख्यमंत्र्याक राती सांगचे पडले धान सुमार की आपूण ते फाटी घेता. पयलीं म्हणपाक लागलो भुमिपुत्र नांव फाटी घेता आनी मागीर म्हणपाक लागलो बिलूच फाटी घेता, पडते विधानसभेक घालता. हांव एक सांगूंक सोदतां, हिवाळी अधिवेशन म्हणटा पळय ते घेवपाचें आनी ह्या बीजेपी सरकाराच्या आनी नशिबान उरलेलें ना. कारण रोखडेंच इलेक्शन जाता आनी हो सरकार घरा बसता. हांगासर वेगळे वेगळे तरेन मतदारसंघातले कोण आमकां कांय म्हणना. मतदारसंघातले लोक ठामपणेन थिवी आसूं हळदणे आसूं ठामपणेन आमच्या वांगडा आहात. ठामपणेन आपले विचार विमर्श आसता, बाकीच्यो गोश्टी आसता, ह्यो येवन आमकां सांगतात, आपले परामर्श दितात आनी आमी ते आयकताय. तुमच्यो सुचोवण्योय आमी आयकता. पूण मतदारसंघाच्या भायल्या लोकांक खुबशें कितें कितें उलोवपाचें तेंकां खर्चाता एके कडेन आनी खाजयता एके कडेन म्हणटा पळय असल्यो गजाली जाता. मतदारसंघाच्या भायले लोक सांगता ना तो बसता तेजे बायलेक बसयता. अरे अशें कितें आहा? हेच्या पयलीं ढवळीकर भाव बोल्ले आमी केन्ना विचारला? हेच्या पयलीं प्रतापसिंग राणेन तेजो चेडो बसलो आमी केन्ना विचारला? बाबूश आनी बाबूशाची बायल बसले आमी विचारला? फाल्यां सीएम आपले बायलेक बसयतलो मोया आमी विचारता? आमकां पडलेलें ना. ती लोकांचो अधिकार न्हू, ती लोकांची इच्छा. आनी कोणायकू प्रत्येक वोटराक जे भशेन मत मारपाचो अधिकार जो संविधानान दिल्लो आहा त्या मनशाक प्रत्येक मनशाक जाय जाल्यार इलेक्शनाक बसपाचो संविधानान अधिकार दिल्लो आहा. हांव म्हाजे इच्छेक ती म्हाजी बायल जाली म्हूण हांव तिजे इच्छा मारूंक शकना. इवन लोकांचेर डिपेंड आहा. आयज थिवेचे लोक जर म्हाका सांगता तुमकां ती कॅन्डिडेट जाय जाल्यार अवश्य तुमी ठरोवपाचें न्हू कोण जाय तुमकां. ती जाय काय चेंज करया थिवे पासत? कविता कांदोळकर जाय काय चेंज करया? कोण जाय? कोण जाय? सो हांव खरेंच तुमचो आभारी आहा. हांव चड वेळ घेयना, तुमी खूब वगत जाली हांगासर आहा. परतून एकदां हांव दिलगिरी व्यक्त करता. खुबश्या कार्यकर्त्यांक आमी सांगूंक ना, हांगासर पावोंक ना, मिटिंगेक आयचे सांगूंक ना, कारण गर्दी पडटली आनी मागीर तुमकां खबर आहा एक फावट आमी हांगासर पॅन्डेमिकान फाटल्या हांगासर आमचो रेवाडे स्पोर्ट्स क्लब, तुमचो कितें तो रेवाडे स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हांगासर धान्य वाडटाले पॅन्डेमिकाच्या टायमार. लायनी लागले त्या टायमार मेळनासले खंयसर. रोखडेच हांगा पुलीस धाडले, मामलेदार धाडले, डेप्युटी कलेक्टर धाडलो. हांव बाबडो नासलो, हांवें तांकां यूज करपाक दिल्लें घर. हे तरेचे लफडे करीत म्हणून आमकांय सांबाळून रावचें पडटा. पूण एक सांगता, कविता कांदोळकरान उलयता जे म्हटलें पळय बीजेपी, ती बीजेपी तशी म्हणूंक ना. बीजेपीचो कडदनकाळ थिवेन आनी हळदण्यान किरण कांदोळकर ठरतलो अशें म्हणपाक सोदताले. हांव सगळे तुमी हांगासर येयल्यात, हांव तुमकां पयलींच वोट ऑफ थँक्स मागीर जातलोच. पूण तुमचो मोग असोच आसुनी, अशेंच जे बरें कार्य आसतलें गोंयच्या पासत बरें कार्य गोंयचे दृश्टीन. आतां गोकुळदासान थोडक्यान म्हटल्यार बरें उलयलो. गोकुळदास सांगपाक सोदतालो सांगलें तेणीन की विजय सरदेसाय कसो विधानसभेन आपले जे प्रश्न आसता, गोंयकारांचे प्रश्न आसता, आपले एकल्याचे मांडिना तो, फक्त फातोड्डेचे मांडटा अशें ना, आख्खे गोंयचे प्रश्न मांडटा आनी कसो हावी पडटा विरोधकांचेर. ताका लागून बीजेपी वाल्यांक मागीर तो फटींग, बीजेपी वाल्यांक तो वायट. आमकांय शिकयलें न्हू. आमी हांगासर असंख्य कार्यकर्ते आहा. हांगा ज्या टायमार मिटिंग्यो जाताल्यो त्या टायमार आमकां सांगिनासलें आमचे लिडर येवन विजय फटींग, रोहन फटींग, बाकीचे फटींग, म्हणजे आमच्या विरोधान उलयता तितलेय फटींग म्हणे. तुमी सारके. पूण आयचे गोंयचे जनतेक कळ्ळें आहा की प्रमोद सावंतान व्हडलो फटींग ह्या गोंयांत कोणूच ना. मानतात काय ना मानतात तुमी? प्रमोद सावंत एक नंबरचो फटींग. सकाळी एक उलयता आनी सांगे एक उलयता. सकाळी एक कायदो करता, सांगे बदलता. हे तरेचो प्रमोद सावंत. म्हाका दिसता वेळ येयल्लो आहा. इलेक्शन नोव्हेंबर मेरेन केन्नाय बेगीन जावपाक शकता. हे जे गेल्ले आहा हेवटेंतले तेवटेन विश्वासघाती लोक जे आहा, जे काँग्रेसीनसून बीजेपीन गेल्ले आहा, हे केन्नाय डिस्क्वॉलिफाय जावपाक शकता. ताका लागून सरकार डिजॉल्व जावपाची संभावना आहा. बेगीन तयारेक लागात. हांवें पक्ष प्रवेश सुद्दां तिका दिवपाचो एक कारण बेगीन केल्लें आहा. कित्याक
आमकां बेगीन कामाक लागपाचें आहा. भारतीय जनता पार्टी सेकंड वेव चलता आसतना आपल्या अध्यक्षांक हाडटा, बुथाच्यो मिटिंगे घेता, बाकीच्यो महिला कार्यकारिणी काडटा, सगळे मिटिंगे ते करतात. तांकां सगळी परमिशन आहा. पयल्यात काय ना, फोटो पयल्यात काय ना तुमी पेपरांचेर. सेकंड वेवीन लोक अशेंच मरता. हांव उतर उलयना ते लोक बाबडे आमचे भुरगे हांगसरले मेले. तांकां कांयच पडलेलें ना. आपले मिटिंगेनी व्यस्त. आमकां मिटींग घेवपाक सुद्दां, मिटींग म्हणपाक सुद्दां भंय दिसता. कित्याक पॅन्डमिक सेकंड वेव. ताका लागून म्हजे तुमचे कडेन रिक्वेस्ट आहा, येणाऱ्या काळान इलेक्शन हें केन्नाय जावपाक शकता. आमी जे भाशेन फाटले फावटी आमचे कडेन थोडीशी चूक जाल्या म्हणच्या पेक्षा म्हाका हो विजय म्हणटालो तूं चुकीचे पार्टेन आसलो म्हणून म्हणटा फाटले फावटी पडलो. हांव नको घडये. सो फाटले फावटीची चूक जाल्या ही येणाऱ्या काळान आमी सुदारावया आनी तुमी सुदारायतले. आनी हे फावटी म्हाका दिसता थिवी मतदारसंघान आयज मेरेनचो थिवी मतदारसंघाचो इतिहास आहा. महिला आमदार आयज मेरेन केन्ना जायना, पूण तुमी इतिहास घडयतले काय ना. कविता कांदोळकराक निवडून हाडून गोवा फॉरवर्डाच्या ठिकाणी इतिहास घडयतले ही शपथ आयज आमकां घेवची पडटली. इतलेच सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. धन्यवाद किरण भाई. आता माता गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष तसेच फातोर्डा कॉन्स्टिट्युन्सीचे MLA आणि माजी गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री विजयबाब सरदेसाई यांच्याकडे मागता की त्यांनी 2 उतरां सांगची. आज आमच्या पक्षान प्रवेश करपी आमचे जिल्हा मेंबर बाय कविता कांदोळकर ताजे बरोबर नवे जॉईन जावपी मेन जे लिडर आहा सगळ्यांची नांवां घेवंक वचना. सगळे मातशे खुशिल्ले मनीस आनी तुमी सगळे आमचे गोवा फॉरवर्डाचे एक एक्सटेंडेड फॅमिली कशे भावानो आनी भयणानो. बाय कविता कांदोळकराचे एकले बरे मागपी जे सपोर्टर आनी एक कविता बरयली. आमी थंय घरान भितर आसतना म्हाका एक कॉफी दिली. कॉफी दितना ती म्हणटाले तूं मातशी कविता आपली वाच. आतां हांव व्हडलो कवी बी न्ही. तुमी हांगा कवी बी व्हडले पळयले आसतले. हांव तसलो कवी न्ही. हांव एक सर्वसामान्य कोंकणी उलोवपी. म्हणजे घरान आमचे कोंकणीवाद्यांचें घर आमचें. भयण बी कविता करपी. पूण म्हाका तसलें कांयच गूण ना. ताजे बाय दिप्तीन बरयल्ली कविता हांव वाचतां. कविता उदरगतीची कोणूय बरोवची. ताणी दिल्ली उतरां पाळची, उदरगत करून दाखोवची. रातयार मारली उडी, दिल्ली आश्वासनां उदरगतीची. पावली घरां बॅगां पयशांची. कितली पदरात केली आनी थिवी मतदारसंघाची. काय उदरगत जाली फक्त निळकंठाची काय. हें म्हाका दिसता उत्तर तुमी दिवचें पडटलें. आनी उत्तर सगळ्यांक खबर आहा की मतदारसंघाची उदरगती खातीर रातची उडी मारनात. मतदारसंघाची उदरगत करतले जाल्यार सकाळीं वतात, ऑर रात वतात. लिपून रातचे वचनात. एक्स मंत्री आशिल्लो मनीस एक सादी चॅरमॅनशीप घेवन वचना. केन्ना आयकलां तुमी की एक एक्स मंत्री दुसऱ्या पक्षान वता आनी तो एक सादी चॅरमॅनशीप घेवन सादीशेन उरता. जावंक शकता अशें? काय बॅगां मेळ्ळ्या. बॅगां शिवाय हाजेर उत्तर ना. आनी ही जर बॅगां मेळ्ळ्या जाल्यार लोकांकूय थोडें कितें पावूंक जाय. लोकांक जर पावूंक ना, लोकांक जर कोविडाची मरणां जातालीं तेन्ना खंय मिसींग इन एक्शन जर आशिल्लें जाल्यार हे लोकांक घरा परमनंटली बसोवपाची गरज आहा. आनी ह्या लोकांक परमनंटली बसोवपाक बाय कवितान फुडाकार घेतला. आज तुमी पळयलां की आज मेरेन जी मॅडलां इंडियेक मेळ्ळ्या. मोदी सांगता व्हडल्यो व्हडल्यो खबऱ्यो की अशें जावचें, बायलांक फुडें व्हरची, कितें तें बेटी बचाव बेटी पढाव व्हडलीं भाशणां. बायलांचे हांगा रेप जाता.
रेपाक आदार करपाक सरकार फुडें सरता. मुखेलमंत्री म्हणटा बायलां चलयांनी राज्य भोंवप ना. ह्यो चलयो राज्य जर भोंवल्यो जाल्यार ताका रेप जातलीच म्हणटालो. रेप म्हळ्यार व्हडलें नविदाद न्ही म्हणटा. हे गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणूंक शकता आनी नॅशनल जोक जाता हो मुखेलमंत्री. हाणें आपलें नांव सोडूच हाणें गोंयचें नांव गोंयकारांचें नाक कापलें असो स्टेटमेंट काडलो. हे बायलांक बीजेपी राखूंक शकना. एक बायल कॅन्डिडेट म्हणून आज मेरेन बीजेपीन सांगल्या. आज एक मेरेन कॅन्डिडेट सांगल्या की आमी आमकां कॅन्डिडेट करतले आनी ती जिखतली म्हणून. सांगूंक शकता बीजेपी आमी सांगताले पळय की थिवी मतदारसंघान युतीचे कॅन्डिडेट कविता कांदोळकर आसतले आनी ते जिखतले. हें सांगपाक धाडस म्हाका तुमचे वयल्यान येता. हांव फातोर्डेच्यान तिका जिखोवंक शकना. पुणून आमची एक बरी निती घेवन आमी फुडें वतले. चल या फुडें म्हणटाले कितें फक्त खांदोळकर घराबो फुडें वचचो ना. सगळे कशे फुडें वतले हाजो पॉयंट बाय पॉयंट सर्वसामान्य मनशाक सगळे जातीच्या लोकांक न्याय कसो दितले. गोंयकारांक न्याय गोंयांत कसो दितले. बेगर गोंयकारांक जे इल्लिगल घरा पसून बांदल्या तांकां पसून न्याय कशे दितले हाजो आमचे कडेन एक प्रोग्राम आसा. हाजेर विस्तारान उलोवपाक जाता. म्हज्यान 3 वरां हांगा तुमकां हें भाशण दिवं येता. पूण हांव वाड्यार वाड्यार येवन भाशण दिवंक सोदतां. तुमी जर बाय कविता कांदोळकराक गोल्ड मेडल हाडटाले. आज मेरेन जी कितें मेडलां ऑलिंपिक्सान मेळ्ळ्या ही सगळी बायलांकूच मेळिल्लीं आहा. दादल्यांनी मेडलां हाडूंक ना. आज मेरेन जी कितें चालू आहा करपाक न्ही. बील हाडचे पयलीं जेन्ना आमी गोवा गेलो आनी सेशन जेन्ना बंद उडयलें तेन्ना आमकां स्पिकरान इलिगल घरां बांदिल्लीं आहा. खूब वर्सां गोंयकार आहा. हें सगळें आसा. पूण तांकां जर न्याय दितलो जाल्यार सगळे खंयचेच लोकप्रतिनिधीक कोंत्र ना. गोंयचे गरीब लोकांक घरां बांदल्या ती लिगलायज करची हातूंत दुमत ना कोणाचें. पूण उगीच तुज्यान ताका भुमिपुत्र म्हणूंक जायना. कसलो भुमिपुत्र? खरें कितें आहा जाणा जेन्ना कोवीड जालें जेन्ना आमी मागताले की गोंयचे नीज गोंयकार जे आमचे तारवटी आहा ना ते खरें भुमिपुत्र करूंक सोदता हो. हाजी स्ट्रॅटेजी अशी आहा. एक दीस असो येतलो की ज्याचे सेकंड होम गोंय आहा तोय बी भुमिपुत्र म्हणून. अरे पण ते भुमिपुत्राच्या नांवाची फकाणां केली हांवें. भुमिपुत्र म्हळ्यार कितें? भुमिपुत्र म्हळ्यार मूळ गोंयकार म्हळ्यार जो पयलो आदलो गोंयकार जो आशिल्लो तो भुमिपुत्र. उगीच नांव वापरूंक शकना. संस्कृतायेचें उतर हें इंग्लीश उतर न्ही. मराठीनूय भुमिपुत्र म्हणटात. हो सावंतवाडीचो थंय भुमिपुत्र म्हणटात. थंय दोडामार्गान लोकांनी एक रेजोल्युशन घेतलें पंचायतीन की दोडामार्ग कडून गोंयांत घालचें म्हणून. कित्याक आमचो भुमिपुत्र तुमचो मुखेलमंत्री जालो म्हणल्यार फुकट न्ही. विचारता रिपोर्टराक विचार सांगतालो तें तुमकां. हांव पद मदीं फामाद जालें की दोतोर मेस्तार ट्रिपी बरें फामाद जालें तें. युट्यूबाचेर आनी तें जर फॉरवर्ड केलें जाल्यार तें 2 जाणांक फॉरवर्ड करूंक मेळनासलें. एकूच एक मनशाक फॉरवर्ड जाला. आनी इतलें फॉरवर्ड जालां की दोतोर मेस्तार ट्रिपी. आतां दोतोर मेस्तार ट्रिपी 3500 गोंयकारांच्यो विकेटी पडल्यो. विकेटी पडल्यो म्हळ्यार कितें? मनीस मेले, गोंयकार मेले, आमचे वर्कर मेले. ऑक्सिजन ना म्हणून मरूंक लागले. हांवें नांवां दिलीं आज इतले मेले, दुसरे दिसा इतले मेले. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेन सांगलें वय मरता म्हणून ते कोर्टान सांगलें हाणें. आनी आतां उत्तर दिता राज्यसभेन की एकूय मनीस मरूंक ना. तो प्रश्न म्हजो आशिल्लो त्या दिसा आनी हांव काळपाचो हाजे पेंट सारकी भायर. ताजे पयलीं सेशनूच बंद उडयलें. स्पिकरान घट धरलो. स्पिकरान खरें एडजस्ट करता अशें बोवाळ करता 15 मिनटां करता. एक अर्द वर करता. सोमतें 1 वर 1 बाय 1 PM म्हणून. मागीर ताका विचारलें अरे म्हणे अशें कितें तुवें? आतां स्पिकराची चूक ना. स्पिकराक टिकेट करपाचें आहा ताका टिकीट मेळना खंय. तो रावला कितें टिकीट मेळना. तण करपाक फुडें सरिल्लो. ताका असो नाक्यान उडयलो. पूण तो गव्हर्नर जालो पळय आमी हांगाच आहा. सो जो मनीस लोकशायेची हत्या विधानसभेत बसून करता ताका प्रमोट करता. हे अशें उलटो कायदो बीजेपीच्या राज्यांत चलता. आनी ताजे खातीर किरण खानोलकरान कितलेंय काम करून तो जिखूंकच शकनासलो. आनी जिखलो ना तो बरो.
जिंकलो ना म्हणून सुटलो, ताका बरो फुडार आहा, जिंकलो ना म्हणून आज आमचे बरोबर आहा म्हणून. जिखून काय नाही म्हणले, जिखून घुसमटपाचो जे कितें चलना, जे कारणां खातीर आपूण पर्रीकरा बरोबर गेल्लो ते ताजो दिसान दीस ते सिद्धांताची हत्या जाता गोंयांत. कांय जावना, हांगा कितेंय जाता, फक्त कितें आपल्याक कितें मेळटलें ऑपरेशन. तो सकाळी पोंत करून येता की बाबा आपल्याक कितें मेळटलें, आज आपली जोड कितली, टार्गेट घेवन येता. गोंयच्या कोणाक पडूंक ना. गोंय आतां लोन घेता, म्हयन्याक 350 कोटी लोन घेता. कितें करपाक? सॅलरी फारीक करपाक गव्हर्मेंट सर्वंटाची, बांदपाक न्ही कितेंच. किरणाच्या घरान जर कोण बायल आहा, बावराडी म्हणून काम करता, तिचो दिसवाड्याचो तिची सॅलरी दिवपाक तो जर बँकेंतल्यान लोन घेवंक लागलो जाल्यार घर पडटलेंच. कळ्ळें तुका न्ही? तो ते करना म्हणून गडगडगंज आहा. आमचे गोंयचे घर पडपाचे फाटीर आहा. हो आमचो दोतोर लोन घेता सॅलरी फारीक करून. कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणून आसता आनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणून आसता. कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणल्यार कितें उदरगत करपाक, ब्रीज बांदपाक लोन घेतलो, काय वायट ना, दिवंकूच जाय. पूण लोकांची सॅलरी फारीक करपाक जेन्ना तो लोन घेता तेन्ना फुडें वचून तूं पावत ना, तूं गेलोच घरा. सगळें गोंय न्हिदयलें. गोंयांत इतलो लोन जाला. प्रमोद सावंत येवन प्रमोद सावंतान जो लोन आशिल्लो तो दोबरात केलो. म्हणजे आज एक भुरगें जर गोंयांत जाता जाल्यार ते पयलींच 5 लाख लोन घेवन जाता. भुरग्याचे तकलेचेर 5 लाख लोन आसता, कांयच एक पयसो घेनासतना ते जपनात ताचेर 5 लाखाचो लोन लागता. अशी आज परिस्थिती गोंयांत आहा. आनी सगळे सायड सरकारान ताका सांगलें की म्हादय कॉम्प्रोमायज कर म्हणून. हे आदवोगादान दिल्लो हा स्टेटमेंट. हांव फट मारना आनी हे कितेंय जर हांव फट मारता म्हाका कोर्टाक फाल्यां उबो रावपाक मेळना. हांव कॅटा करपाक हांगा येवंक ना. हांव उलयता तें सबस्टॅन्शिएटेड उलोवंक शकता. तशें पुरावे आहा. दुसरें एम म्हणटा तें कितें, मोले. सेव मोले म्हणून हांगाचे लोक वतात. किरणाचो चलो गोंयचे बऱ्याचे कोण येना, ते मातशें स्लो येयला जाल्यार कितें जाता तुका? हे तांचे खातीर न्ही, हे मनशा खातीर न्ही. हो कोळसो हांगाच्यान थंय व्हरपा खातीर. थंयच्यान हांगा हाडपाचें कांय ना. फक्त कोळसो हाडप आनी तो काडून व्हरून कर्नाटकान पावोवप. पावयता कोण? मिलिंद नायक म्हणटा तो मंत्री पावयता. तो म्हणटा आपलो धंदो आपूण कित्याक करतलो? त्या धंद्या खातीर वास्कोकार म्हणटात. तांचे पूल हांव भरताले आनी ते म्हणटात कोविडान चड लोक मेले पयले वास्कोचे, कोळशा खातीर मेले. हे मेडिकल एक्सपर्ट सांगतात. सो मायनींग कितें म्हादय विकली, मोले विकले आनी मायनींगचे लिगली सुरवात करूंक जाताली. लिगली करूं येता आसलें. एक जजमेंट आयलो सुप्रीम कोर्टाचो की आनी मायनींगचे रिन्युअला जावंक शकना म्हणून. हांव 3 मेंबर कमिटी आशिल्ली. पर्रीकार जेन्ना दुयेंत आशिल्लो तेन्ना मुखेलमंत्रीचे जाग्यार 30 जाणांक आमकां नॉमिनेट केल्ले. हांव, फ्रांसीस डिसोजा आनी ढवळीकर. आमी एक व्हडले वरिश्ठ आदवोगादाचे एडवायस घेतली आनी ह्या आदवोगादाची एडवायस घेवची म्हणून सेंट्रल बीजेपीचें म्हजो ओपिनियन आशिल्लें. आनी ताणें एडवायस दिली 1 रुपयो चार्ज करनासतना. पूण ताणें सांगलें तुका चार्जूच ना म्हणून. रिव्यू पेटिशन म्हणटा तें फेल जातलें पूण आमी रिव्यू घालत ना. प्रमोद सावंत सुशेगाद न्हिदून 900 दिसांनी उठला आनी रिव्यू पेटिशन घाला. सगळे मायनींग इंजिनियर मधून सांगला ना रिव्यू पेटिशन जालें, आपूण प्रधानमंत्र्याक मेळा आनी रिव्यू पेटिशन जिखतले. आमी उगे रावले पळोवया म्हणलें. हाका धपक्याक रिव्यू पेटिशन केलें. सो लिगल मायनींग सुरवात करून जातालें. जातून सर्वसामान्य मनशाक आमचे ट्रकवाले, मशिनरीवाले ते मायनींग कंपनीनी काम करतात, बारीक मनीस गोंयकार, तांचो जो फायदो जातालो तो तांणी शिकलो ना. आनी जितले इल्लिगल ट्रिपी जो एक्च्युली ऑप्शनाचो नासताच, एक्सकावेशन चालू आहा आनी हजारांनी कोट्यांचो धंदो जालो. 10,000 कोटीची इल्लिगल मायनींग ट्रेड कोविडाच्या टायमान जाल्ल्या. लोकांक घरा बसयले, सगळ्या कडेन कोवीड म्हणून सांगलें आनी फक्त मायनिंगाच्यो ट्रिपी चालू उरल्यो. आनी ट्रिपीचेर हाका मेळटाले दोतोर मेस्ता ट्रिपी.
कळ्ळें तुमकां तिनूय एमाचे नोकऱ्यो कोणाक मेळच्यो ना हांगा टी व्ही येतले वाड्या वाड्यार वतले ना तुका कॉन्स्टेबल केलो हाका PSI केलो ताकडे कोणाक तूं नोकऱ्यो मेळच्यो ना इंटरव्यूआचे कॉल लेटर येतले इंटरव्यू जातलो नोकऱ्यो कोणाक मेळच्यो ना कित्याक नोकऱ्यो जर तुमकां दिल्यो मागीर तुमी कोणाक खंय मारता नोकऱ्यो दिवपूच ना इलेक्शन येतकच नोकऱ्यो काडप हें तांचो स्टँडर्ड प्रोसिजर SOP स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर BJPचो इलेक्शन येतकच नोकऱ्यो काडप ताजे मागचे मागीर पयलीं राम हाडप आनी आतां केला अयोध्येक शिलान्यास देवूळ बांदता कितले लोक म्हणू गंगेचे कांठार लोक मेले तांकां बावड्यान लासून सुद्दां पयशे ना अशें म्हणटाले की इंडियेक 1 लाख लोक म्हणटाले दिसाक आनी टोटल फिगर दिलो 4 लाख मेळ्ळे सगळी फटींगपणां बॉडीज उफेतात गंगेचे दुसऱ्यान पावोवंक वचून हांवें अशेंच म्हणून फुटल्यो कोणे कडेन आपली साडी दवरली जाय फक्त याद उरपाक की बाबा ही बॉडी पूर येतलो आनी बॉडी घेवन वतले आनी गंगेक आमी पावतकच आमकां मोक्ष मेळटलो हें आमी अध्यात्मान आमचें बरयल्लें आहा ते हाजेर आमी आहात सगळी फटींगपणां चालू आहा ओपन फटींगपणां चालू आहा आनी अशें सरकारान उत्तर प्रदेशाक कोता येता ते येणे लोक गोंयाक कोता येताय गोंया आमी सामके सुसंस्कृत जनता म्हणटालो आमी हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कम आमी भिकारी न्ही आमी 300 युनिट पावर मागूं ना कोणा कडेन आम आदमी पार्टीची येवन सांगता की आमी 300 युनिट फुकट दितले कोणे मागिल्ले हाजे कडेन सांगात म्हाका कोणे डिमांड केल्ले आनी 300 युनिट म्हळ्यार कितें जाता कोणाक पावताले 300 युनिट 300 युनिटान कांय जायना कडेन आमकां जाय शांती आमकां जाय डेव्हलपमेंट आमचे बारीक खातीर आमी कामान जायना आमचे म्युन्सिपालिटी आतां मडगांवची आमी चलयतात थंय स्टँडर्ड आहा 500 रुपया पर डे 500 रुपयान तुका काम